आपली टीम आणि किडनॅप हे पिक्चर कोंकणीतल्यान जाला, तांचो प्रिव्यू शो जाला, अजून प्रिमियर जावपाचो आसा. हे पिक्चराची स्टोरी कितें तें तरी सांगपाना, पूण पिक्चरा फाटल्यान कितें स्टोरी आसा ती जाणून घेवपा खातीर आमी तांचे कडेन उलयतले. आमचे बरोबर आसा जॉयवीन फर्नांडीस. जॉयवीन बाब आमच्या हाजे पयलीं 14 नंबर 1 पिक्चराक तुमी मेळिल्ले. यू आर प्रोड्युसर ऑफ दॅट. 14 नंबर 1 डिरेक्टर ऑफ yeah, दॅट yeah. मुवी. आणि आमच्या बरोबर आसा स्टार सलील नाईक, जाणी 7-8 पिक्चरांनी काम केल्लें आसा कोंकणीत. यू आर लीड इन दीस मुवी. आणि फर्स्ट टायम एवर इंट्रोड्युसींग पूर्वा चोडणकर. तुजें फर्स्ट टायम. हय, म्हणजे फर्स्ट टायम. हाज्यान पयलीं हांवें अशी शॉर्ट फिल्म्स बारीक सारीक कॉम्पिटिशना खातीर रील्स बी तशी केल्या. पूण लीड म्हणून फर्स्ट फर्स्ट टायम. हय. ओके. आणि सगळे जाण राजेश सुभाष कारेकर. ताका खूब जाण जाणा, कारण ताणें खुबश्या पिक्चरांनी काम केलां. एक 30-35 तरी पिक्चरा कडेन एसोसिएशन आसा. ओके. किडनॅपा बद्दल पयलीं हाका विचारुया. पूण प्रोड्युसराक खूश दवरप सगळ्यांत चड म्हत्वाचें आसता. कशें चिंतलें तुवें पिक्चर काडपाचें? बेसिकली राजेशा बराय जायत मुवी पयलीं शूट केला, लायक तेजे बरें काम केल्लें. सो एक आयडिया रावलोली, ताका एक पाटी मारगांव आपयलो आनी एक स्टोरी आहा म्हणलें सांगिल्ली. सो म्हाका स्टोरी फूल नासली, जस्ट बुलेट पॉयंट्स अशें आहले. सो बुलेट पॉयंट ताका वाचता ताका लायक जालें. सो हांवें तेगे तें एक्सप्रेशन चोयलें. मागीर म्हाका कळ्ळें ओके मुवी बरी जातली. सो तो घार गेलो, हांव मुगे घारा गेलो आनी स्टोरी लायक इन 45 मिनिट्सान बरोवन काडली. 45 मिनिट्सान स्टोरी फूल बरोवन काडली. तोय जाणतो. स्टोरी. Yeah. ओके. सो ती जाली म्हणटरी मागीर परतून मिटींग मेळ्ळी आमी आनी मागीर आमी रोखडे शुटिंगाक गेले आनी रोखडे फास्ट जालें मुवी कंप्लीट. डिरेक्ट राजेशान केलें. डिरेक्ट टेंड केला. या एक्टिंगूय तो आसा. एक्टिंगाकूय आहा तो. करेक्ट. म्हाका दिसता कितें विलन टायप कितें केला, तो पोस्टर पळयल्यार कळटा. करेक्ट. सांगनाय आमी. सांग नाका, हे लोकांनी पळोवपाक जाय. सो सलील, तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? बरो आशिल्लो. ज्या सदांच ज्या मुवीनी जाता तसोच आशिल्लो. पण ही एक आमची धाकटीशी टीम आशिल्ली आनी सगळे वळखीचे म्हणल्यार फ्रेंड सगळे. आमचो DOP ब्रिजेश बाब, तो म्हजो फ्रेंड. राजेश हें तर नवीन म्हाका मेळ्ळा, तें आतां बरें फ्रेंड जाला. आनी जॉयवीन बाबा बरोबर हांव फर्स्ट टायम काम करता. सो बरो एक क्लोज क्लस्टर कसो आशिल्लो. सो मजा येयली करपाक. कितल्या दिसांनी शूट केलें? म्हजो शेड्यूल 6 दिसाचो आशिल्लो, पण म्हाका दिसता 15 दीस 10 दिसान शूट केलें. 10-15 दिसांनी. 10 दीस. एक्झॅक्ट 10 दिसांचो शेड्यूल तो. 10 डेज. बजेट 10 दिसांचो आहलो. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डान बी वतले का म्हणून 45 मिनिट्सांनी स्टोरी बरयली, 10 दिसांनी शूट केलें. ना सिरियसली क्विकेस्ट. सॉरी. आर्टिस्ट सगळे बरे आशिल्ले. टीम बरी आहलोली. टीम बरी Team बरी आहलोली. आशिल्ली. टीम बरी बेस्ट आहली. शुटिंगे टायमार अजिबात प्रॉब्लेम जावना की सगळे आर्टिस्ट वन टेक चडशे. वन टेक आर्टिस्ट. कॅमेरामॅन इन्क्लुडिंग पूर्वा. तर आउटस्टँडिंग. पूर्वा बद्दल थोडें सांग. पूर्वाक जर बारीक सीन सांगलो किंवा शॉर्ट न्ही, ते इतले बरे इम्प्रोवायज करताले. म्हणजे म्हाका डायरेक्टराक सांगपाक पडनाशिल्लें की म्हाका कितें जाय तें. म्हणजे ताका रोखडें कळटालें आपणाक कितें परफॉर्म करपाक जाय तें. सो तुका डिरेक्टर म्हणून व्हडलो त्रास जावना. त्रास जावना. सलील बाब आशिल्लो, म्हणजे सगळे आर्टिस्ट बरे आशिल्ले. सो एकदां तांकां सांगलें की ते वयल्यान आपूण जावन इम्प्रोवायज करताले, अशे तरेन घेवया, आनी ते घेताले. तू डिरेक्टर म्हणटकर एक थोडे हाजे बद्दल सांग. आनी एक्टिंग कशी केली सलीलान? सलील तो एवरग्रीन न्ही, तेगेली एक्टिंग परफेक्ट. जी सिनेमाक जी एक्टिंग जाय पळय ती आमकां सलीला कडल्यान पळोवपाक मेळटा. म्हणजे इन जनरल जे गोंयान आमी आर्टिस्ट आहा पळय, सो जे इमोशन कॅमेराक जाय तेगेली एक्टिंग केन्नाच लावड आसना. म्हणजे आतां आमी समोरचे समोर उलयता, म्हाका कितलो आवाज येवपा जाय जेन्ना हांव थोडे उलयतना, तितलेच तेगेले आवाज आसता आनी तितलेच इमोशनां तेगेलें तें दिसता चेहऱ्याचेर, एक्सप्रेशन त्या डायलॉग्सांचेर. सो ताका गरज पडना की लावड उलोवन ते परफॉर्मन्स दाखोवपाक जाय. सो ऑटोमॅटीक तेगेलो तो डायलॉग उलयलो की ऑटोमॅटीक एक्सप्रेशन येता. ते खूब रेअर एक्टर. सलील, यू आर ट्रेन्ड एक्टर काय? ना आमी कॉलेजीन आसतना ही हॉबी म्हजी स्टार्ट जाल्ली. खंय शिकलात तें सांग. मागीर तुगेलो क्लासमेट म्हणटले आमच्या बरोबर आशिल्लो म्हणून. तशें स्कुलींग म्हजें पिपल्स हायस्कूल, कॉलेज म्हजें SS डेम्पो कॉलेज. SS डेम्पो. सो थंय एक ऑडिशन चलतालें, वन एक प्ले कॉम्पिटिशनाचें. तो आमी बेश्टे टायमपास म्हणून थंय ऑडिशन दिलें आनी थंय सिलेक्ट जाले. थंय म्हाका फस्टूच प्ले बेस्ट एक्टर म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळो. सो थंयच्यान ती आवड निर्माण जाली नाटकान करपाची. खुबशीं नाटकां करून करून मागीर अशेंच ऑडिशन म्हणून पिक्चराचें चलतालें, एनिमी म्हणून फर्स्ट फिल्म म्हजें तें. सो थंय हांव गेलो आनी थंय म्हाका सिलेक्ट केलो आनी मेन रोल मेळ्ळो म्हाका. थंय पिक्चराकूय नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें. सो थंयच्यान ती आवड सिनेमाची जाली. सो आतां म्हाका दोनूय आवड आसा, दोन्ही आवड. नाटकाची आनी सिनेमाची. ओके. नाव अबाउट पूर्वा. इंट्रोड्युसिंग पूर्वा चोडणकर. तुजो फर्स्ट एक्सपिरियन्स? हय सर, म्हजो फर्स्ट एक्सपिरियन्स. एक्चुली एक्टींग हे फिल्ड म्हाज्या खातीर सामकेंच नवें, कित्याक हांव एक्टिंगान केन्नाच नाशिल्लें, ल्हान आसतना पासून नाशिल्लें.
केन्ना हांवें फॅन्सी ड्रेस करूं ना मोनोलॉग कॉम्पिटिशन कित्यानूच घेवं नाशिल्लो कारण की म्हाका तितलो कॉन्फिडन्स पयलीं नाशिल्लो. मागीर जालें कितें लॉकडावना टायमार घराच उरतालीं न्ही मागीर फ्रेंडान एक दीस म्हटलें म्हाका आमी मुगो एक शॉर्ट फिल्म काडटा तूं येतलें. सो हांवें म्हटलें म्हाका मुगो एक्टींग खबर ना जमता जाल्यार पूण हांव ट्राय करता तुका जर आवडलें जाल्यार आमी म्हाका दवर तूं नाल्यार मागीर आसूं तशें कांय ना. तर हांव गेलें बारीकसो रोल आशिल्लो तांकां म्हाजी एक्टींग आवडली आनी तशें करून मागीर हळू हळू अशें मागीर कॉम्पिटिशन्सा खातीर रिल्स बी हांवें हरशीं हांव नॉर्मली रिल्स सुद्दां करनाशिल्लें पूण अशें कितें कॉम्पिटिशन्स आयले किंवां म्हणजे अशें खंयचे एज्युकेशनल रिल्स लायक HIV एज्युकेट करपाचे लोकांक पोल्युशन तशें रिल्स कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट करून करून लायक म्हाकाच मागीर एक कॉन्फिडन्स आयलो आनी सरानूय म्हाजे विडियोज अशें पळयले आनी मागीर सरान म्हाका म्हटलें म्हणजे तूं आमी अशें फिल्म काडटा तूं रेडी आसा येवपाक. सुरवातेक मातशें हांव नर्वस आशिल्लें सगळी प्रोफेशनल टीम आसतली आनी हांव तर अनट्रेन्ड कशें कितें जातलें पूण मागीर असल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज तुका परत परत येना. तर हांवें चिंतलें की घेवया जाता तें जावं आनी आसाच न्ही सर म्हाका जॉयबीन सर आसा मागीर राजेश सर म्हाका हेल्प करतलेच म्हणून. सो लकिली म्हाजे कडेन जालें हें करपाक. सो मना काळजांतल्यान हांव तांकां जॉयबीन सराक आनी राजेश सराक थँक्यू म्हणटा म्हाका इतली बरी ऑपॉर्च्युनिटी तू दिवपाक. सगळ्यान पयलीं एकट्याक थँक्यू म्हणपा जाय तुजे ते फ्रेंड जाणें तुका पयलीं शॉर्ट फिल्मान निवडले एक्चुली नाव तरी घे ते म्हणटा आपलें नाव सुद्दां घेवना म्हणून ताणें. ताचें नांव उज्वला पेडणेकर. हा ओके ना ते म्हणटा आपलें नाव सुद्दां घेना हे आतां म्हणून. ओके सो OTTचेर रिलीज करता तूं हें फिल्म तेजे बद्दल थोडें सांग कारण फर्स्ट कोंकणी फिल्म आमच्या पळोवप्यां खातीर हें फर्स्ट कोंकणी फिल्म आसतलें जें OTTचेर येतलें आनी तो सांगचे पयलीं हांव सांगता की तुमकां थिएटरान वचपाची गरज ना न्ही सद्याक सद्या भिवपाची गरज ना तशी थिएटरान वचपाची गरज ना कळ्ळें आनी पिक्चर चुकतलें म्हूण भिवपाची गरज ना OTTचेर मेळटलें ताजे बद्दल सांग. सो बेसिकली हांवें हेच्या पयलीं जायत मुवीज केले रुपेश लायक थिएटर हांवें घाल म्हणटरी म्हाका मेसेज येताली लायक कोण भायर आहाय ते आमकां कितें चोवपाक जाय म्हणून मुवीज. सो फकत ते आतां गोंयकार आहाय ते तितले सेक्शन येताले आमकां थिएटरान न्हय चोवपाक गेले. सो पेनजीम जालो मारगांव चुकोवन एक मेळटालें हॉल दॅट्स इट. वास्को तेंय बंद आहा पोंडा तितले बरें ना. सो ओन्ली वन थिएटर आहा आनी फिल्म डिरेक्टर जायते हाय पिक्चर घातो खंय. सो मागीर चिंतिता कोविडा टायमार आमकां जायत टायम मेळ्ळो आनी म्हाका स्टोरी बरोवन जायत्यो जाल्यो सो त्यो आमकां फ्युचरान मेळटल्यो. सो हांवें म्हणलें वाय नॉट OTT. ते कोविडा टायमार हांवें अप्रोच केल्ले म्हणजे लायक जायत म्हणजे लायक फायनान्शियली चड आलो अमावंट. सो मागीर आतां OTT लागून डिमांड आहा म्हणून तेम गेल्यो आतां रेटू मातशें बऱ्यो जाल्यात. सो खंयचे OTT ते सांग. येस सुपर 8 OTT. सुपर हिट 8 सुपर 8 तें सांग हांवें हिट म्हटलेलें. ना हिट आनी का सुपर 8 SUPER आठको हां. OTT. सो ते आतां आमगेले टीव्हीचेरूय आहा एंड्रॉयड टीव्हीचेरूय आहा आनी वेबसायटीचेरूय आहा आनी आतां थोड्या दिसांनी एप्पलाचेरूय मेळटले iOSचेरूय मेळटले एंड्रॉयडाचेरूय मेळटले. सो इन शॉर्ट सगळे मेळटले. सो आतां मुवी आतां तुमी आतां ऑलरेडी 5 मुवी गायलो आहाय ओल्ड मुवीज रिलीज केलो आहाय त्यो. सो हे मुवी आमगेले किडनॅप 2 जून सावन स्ट्रिमींग जातले. सो 2 जूना दिसा जर हांवें ते OTT डावनलोड केलो सुपर 8 येस तातूंत पिक्चर पळोवपाक मेळटले. 100 रुपीज हां पयशे आसा 100 रुपया फॉर वन डे फॉर वन डे फूल फॅमिली बसाय पॉपकॉर्न घेवन बसाय 24 वरां खातीर 100 रुपीज ओन्ली 100 रुपीज. सवाय पडले तशें हय सवाय पडले पूण एन्जॉय जावय दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अलॉंग विथ द फॅमिली. एन्जॉय फॅमिलीन पळोवपा सारकी पिक्चर हांव डिरेक्टर काय अशें ना फॅमिलीन पळोवपाक केलाच तसो प्लॅन सगळो जी OTTची फिल्मां जी येतली सगळी फॅमिलीन OTTचेर म्हणटकर लोक 10 फावटी चिंतता हय फॅमिलीक घेवन बसप काय एकटोच बसप ना फूल तशें काय ना. मोस्ट इम्पॉर्टंटली कोंकणी पिक्चर कोंकणी फिल्म सो ते आनी आमी आमकां पयलींच कोंकणी पिक्चरांक ऑडियन्स कमी कमी मेळटा आहा. थिएटरूय कमी मेळटा स्क्रीन टायमूय खूबच कमी मेळटा. तुमकां खबर आसा थिएटर्स मेळपाक व्हेरी इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट. सो गांवांतले लायल्या पिक्चर आमी ESGन नाल्यार अशेंच मेन सिटीनूच लायता. सो कोण पयशिल्ल्यान आसत तरी नाल्यार वाळपय कोण तांकां स्पेशली पणजी येवन कोंकणी पिक्चर पळोवप बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो हे OTT इज अ व्हेरी गूड प्लॅटफॉर्म की घरा बसून आमकां कोंकणी पिक्चरां पळोवपाक मेळटलीं. दॅट इज फर्स्ट टायम कोंकणी पिक्चर OTTचेर वता. आय एम रिपिटींग दीस कारण लोकांचे तकलेन फर्स्ट टायम म्हाका खबर ना फर्स्ट टायम काय आसतले ऑलरेडी आनी एक OTT प्लॅटफॉर्म म्हाका नाव याद जायना आनी आसतली पूण आसा न्यू रिलीज फर्स्ट टायम. पण हे न्यू रिलीज फर्स्ट first टायम time. जातलें. सो दिस वील बी रिलीज्ड ऑन OTT डायरेक्टली ऑन OTT. डायरेक्टली ऑन OTT. अजय
तुमकां जाय तितले पयशे दिता पूण म्हाज्या भुरग्यांक कांयच करूं नाका. एक काम करा, तुमचो अकावंट नंबर म्हाका दिया, हांव आतांच ट्रान्सफर करता. जीपे करूं? तूं खंय येयला? झोमॅटो दिसला? तुवें घरा कडेन सांगलें तेन्ना कितें रिएक्शन आशिल्लें की आपूण आतां पिक्चरान काम करता म्हणून? घरा कडेन सांगलें तेन्ना पयलो प्रश्न कॉलेजीन कितें करतलें म्हणजे आतां तूं कॉलेज शिकता तें सांग, हय. तुजे बद्दल खुबश्या जाणांक खबर आसतना. हांव सद्या B.Ed करता इन B.Ed सायन्स अँड मॅथ्स. हय, ओके. फर्स्ट इयर. सो जेन्ना सरान म्हाका म्हटलें पळय तेन्ना म्हाज्याय तकलेन तोच प्रश्न आयलो की आतां कॉलेज चुकोवची पडटली थोड्या दिसा खातीर. सो म्हणून हांव मातशें वचूं नाका जालें मागीर म्हाका. मागीर प्रिंसिपला कडेन एकदां उलोवन पळयलां. प्रिंसिपलान म्हणजे म्हाजी जितले बी प्रोफेसर्स आसा प्रिंसिपल सामके सपोर्टीव. तेंच्यांनी म्हटलें तूं कर, आमी पळयता तुजें एटेंडन्स, आमी म्हणजे करया कशें कितें तरी. सो म्हाका सपोर्ट फॅमिली कडल्यानूय आशिल्लो, मागीर आसूं कर तूं म्हणून. आनी मागीर म्हणून करून पिक्चराच्या थँक्स गिव्हिंगान प्रिंसिपलाचें बी नांव घालपा जाय. आं? थँक्यू नाजाल्यार तुका तेजें शेड्यूल मेळपा नाशिल्लें. सो तुवें शूट केलें. हय, शूट तुजो केलें. कितले दिसाचो हें आशिल्लो शेड्यूल? म्हजो ऑलमोस्ट 10 days आशिल्लो. फूल हातून तुवें आशिल्लो? हय हय, 10 दिसाचें शेड्यूल. 10 days. हांवें पयलींच सराक म्हटलेलें सर म्हाका चड दीस येवंक मेळचे ना म्हणून, कॉलेज आसता. सरान एग्री केलें. सरान सांगलें तूं कांयच टेंशन घेवं नाका, तें आमी पळयता, सारकें तुका 10 दिसान आपूण हें करता म्हणून. खंय शूट केलें हें सगळें? शूट आमी पिलार, कुडका, सावयवेऱ्यां तीन कडेन केलें आमी शूट. तीन कडेन शूट केलें. हय हय. हाजी पिक्चराची स्टोरी मातशी वयल्या वयर? स्टोरी आमची बरयल्या जॉईन बार्मा प्रोड्युसरानूच. आं, सो म्हाज्या story पेक्षा writer. तो चड बरें सांगतलो. नॅरेटर सालील? ना, नांवानूच कळटा न्ही किडनॅप, किडनॅप हय. कितें आं. आसतलें ते बेजीक आयडिया येता. बट मोर ओवर ही स्टोरी इज अबाउट वुमन एम्पावरमेंट, courage, strength to fight back. Basically, this About is the that. idea हां. about आनी this movie. उरलेली पळया. उरलेली आणि पळया. मेन कितें जाणा, एक फॅमिलीन बारीक सुद्दां इन्सिडंट जालो, एक बरी फॅमिली, खुशाल फॅमिली जी आसता, वेल सेटल, ती एक बारीक गोश्टी लागून कशी उद्ध्वस्त जावंक शकता, हें बरें एग्जांपल फिल्माक पळोवपाक मेळटा. बाय कितें जालें? मम्मा कॉकरोच. बाय अशें भिवप ना. आयज कॉक्रोच आसा, फाल्यां आनी कोण आसतलो. अशें एवरी टायम तूं मम्मा पप्पा फाटल्यान धांवन येतलें? हांव कितें करूं? फेस युअर फियर्स. Face your fears. You will do that? तूं आतां इतलीं वर्सां पिक्चरां केल्या पळय न्ही, हम्म. प्री कोविडूय पिक्चरां करतालो तूं, हम्म. पोस्ट कोविडूय केला. फरक जाल्यार लोक पिक्चर चड पळयता, कमी पळयता, एक्झॅक्टली कितें? ना, लोकांचो जो फिल्म पळोवपाचो दृश्टिकोण आहा तो तसोच आहा. कमी जास्त असं म्हणू शकना आमी. कितें आनी आतां खुबशे OTT प्लॅटफॉर्म येयल्या, हॉटस्टार, एमेझॉन, हे मराठीचे येयल्या, नेटफ्लिक्स. सो लोक पळयता आनी चडशे यंगस्टर आहा ते चड आकर्शीत जाल्या तेजेर. एक बेंचमार्क जाता, आय एम आस्किंग यू, इनफॅक्ट तूंय काय जाता, एक बेंचमार्क जाता की सावथ इंडियन पिक्चर पळयल्या उपरांत बाकीची पिक्चरां पळयले की हें कितें अशें जाता. सो सावथ इंडियन पिक्चरांनी एक बेंचमार्क वयरूच व्हरून दवरले आसा. पुष्पा आसत, RRR आसत. तो चॅलेंज जाता स्पेशली कोंकणी फिल्म मेकरांक, तर तितलें बजेटूय नासता आनी तितलें एक्सपर्टीजूय नासता. पूण कितें आहा जाणा रुपेश, थिंगा आमी फकत पुष्पा, बाहुबली तेजें उलयताय, पूण तेज्या पयलीं जायत मुवीज रिलीज जाले, ती लोकांक उगडास आसपा न्हय. सो एक टायम तो म्हणजे आतां आमकां आतां आमगे OTT चल्लें, किडनॅप जालो, हेज्या हाडल्यान आमगे जायत फिल्म आहाय. एक मुवी पूण एक पाटी जातलें, सेट जातलें, जे भाशेन आख्खो वर्ल्ड वायड म्हणटलो ओके कोंकणी सिनेमा आहा. सो आमी हेजें स्टार्ट पूण करपा स्टार्ट करूं जाल्यार तुमकां पावतो कितें करून? नाचुया कुंपासार जालें पळय तेन्ना पीपल थॉट की इट इज अ रिवायवल ऑफ कोंकणी सिनेमा. सगळ्यांक दिसलें की आतां कोंकणी सिनेमा एक नेक्स्ट लेवलाचेर गेलो म्हणून. पूण तो टेम्पो नो वन कूड मीट दॅट टेम्पो. तेजेर कितें रिएक्शन? फारूच वेगळो आशिल्लो. तो फूल म्युजिकल लॉर्ना आनी लॉर्नाचो जो म्युजिकाचो जो हिस्ट्री आहा, म्युजीक फाटलो म्हणजे पयलींची सोंगां तिगेली, तो बॅकग्रावंड आशिल्लो तेजे बरोबर. आनी ती सोंगां जी आशिल्लीं सगळीं नाचे कुंभार, ती सगळ्यांच्या काळजान आशिल्लीं. सो ती सगळी फॅमिलियर आशिल्ली लोकांक, ऑडियन्साक, आनी ती तांकां लायव्ह पळोवपाक मेळ्ळी.
सो तो एक मेन आसलो जॉनर. असो न्ही की कोंकणी सिनेमा ते टायमार तेंच्यानी तसो केलो. ती सॉंग्स म्युजीक तो लोकांक पळोवपाक मेळ्ळो. आनी तुमी दुसरें म्हणलें की सावथाचे फिल्म जे आहा सो ऑफकोर्स ते बरे लेवलार करता. तेंचो बजेट बरो आसता, तेंचें मेकींग बरें आसता, रीच आसता आनी तेंचो ट्रिटमेंट दिवपाची स्टायल एक वेगळी आहा ती लोकांक आवडटा. पूण कशें वेरे आमचे कोंकणी सिनेमा हे रिजनल फिल्म, आमी रिजनल हें धरून करता. सो लोकांक एक रिजनल विशय पळोवपाक आवडटा चड इन्स्टेड ऑफ लावड एक्शन. आतां आमी जर लावड एक्शन केली न्ही करपाची गरज ना आमकां. ते ऑलरेडी लोक लावड एक्शन ते सावथ फिल्मान हॉलिवुडान पयल्ले आसता. आमी आनी कित्याक करपाक जाय ती. So तुम्ही एक वेगळे तरेचो ऑफकोर्स ऑडियन्स रिजनल विशय जो आहा गोंयचो कल्चर तो आमी मांडपाक सोदता आनी लोकांक तो खूब इम्पॉर्टंट आसता. जशें तुमी नाट्या कुंपाचो म्हणलो कित्याक तो आमचो एक कल्चर आशिल्लो म्युजिकाचो तो लोकांनी उबारून गेल्लो पळय. सो आमचें टार्गेट तशें आहा. बेश्टेच ते आमी ते करता म्हणून आमी केलें आनी आमी फसले गरज ना न्ही. ते पळयतात न्ही लोक टीव्हीचेर डेली. कोंकणी audience तसो relative जावचो. लोकांनी कंपेरूच करना गोंयचे की आमी कशें करपाक पळयत ना actually. एक्शन बी पळय गोंयकार पळयतात पुष्पा ना, बी पळयतात. movies ना रिलेट जायना रिलेट करना म्हणजे Relate कंपेर करना. गोंयकार झगडना म्हणून तितलो असो violence कित्याक लोकांक मातशी कोंकणी आयकोपाकूच न्ही. तुका दाखयता म्हणून उरता तो ऑलरेडी आमकां न्यूजाचेर आनी मेळटा. लोकांक न्ही तो कोंकणी न्यूजाचेर मेळटा हा. सगळो कंटेंट न्यूजाचेर Content मेळटा, झगडीं ना, झगडी झगडीं झुजा. झगडीं. हाचे. कोंकणी ऑडियन्सा बद्दल तूं उलयतालो. आर यू हॅपी विथ द रिस्पॉन्स आमी जे तरेन कोंकणी सिनेमाक गोंयकार जे रिस्पॉन्स दिता पळय ताजेर तुजें कितें रिएक्शन? रुपेश हे आन्सर हांव दिता. ओके सी बेसिकली हांव तेंचे बारा काम करता तेन्ना चोयला न्हू ओ म्हणजे लायक होच कॅरेक्टर आतां बॉम्बे म्हळ्यार आहलो न्हू तेगे एक दुसरो आसपाचो फ्युचर. सो आमगे आतां फिल्म जायना म्हूण टॅक्स सफर जावपा पडटा. एज अ एक्टर उलयता सेम भाशेन तो डायरेक्टर चोय. हो डायरेक्टर 10 दिसां भितर तेणें फिल्म डायरेक्ट केलें. तुवें चोयल म्हणटरी कळटा तुका हाव ब्युटिफूल इट इज मेड. सेम भाशेन पुर्वान तें बरें म्हणजे ते काडला आनी पिक्चरांक आयला फिल्म बरें केला. बट हो प्लॅटफॉर्म तेंका न्हू हो तेंका हेज्या बरें कितें मेळपा जाय आसलें. कारण हितून चालेल मेळपा ना. सो आमकां एक दूख जाता एक एज अ डिरेक्टर एज अ फिल्म मेकर हे बरे एक्टर आहाय न्हू तेंका प्लॅटफॉर्म मेळना. हूज टू बी ब्लेम्ड चालेल? सर्कमस्टन्सीस खूप असू शकता. एक एकटेच कोणाकडे पिन पॉईंट करू शकना आमी. आमचो ऑडियन्स तूं आतां म्हणटा न्ही हय आमची व्ह्युअरशीप तर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू झिरो कशी ती ऑलमोस्ट. कितले वी आर वॉट 15 lakh people and how many people watch कोंकणी फिल्म. अँड टू बी ऑनेस्ट न्ही अमकी कम्युनिटी रिलिजियसली कोंकणी पिक्चरां पळयता. कॅथलीक कम्युनिटी वॉच इज कोंकणी पिक्चरां रादर आमकां कम्युनल अशें हांव जायना. बट कितें आसा आमी हिंदू आमकां फोन मारून आफोवचे पडटा कोंकणी पिक्चर आसा यो बाबा यो. इट्स अ फॅक्ट. रायट रायट. तूं व्ह्युअरशीप जर नोट केली न्ही कॅथलिक्स वॉच कोंकणी पिक्चर्स ऑर तियात्र कोंकणी कितें आसूं दे पेट्रोनाइज पेड करून पळय पेड Yes. करून. वेरेज बाकीच्यांनी ते जायना. ती एक सॅड गजाल. ती एक सेपरेट गोष्ट आसा. गव्हर्मेंटाचें उलोवपाचें म्हणल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें सपोर्ट मेळटा कोंकणी पिक्चराक? सपोर्ट तुका कांयच नेक्स्ट टू मेळना? झिरो. म्हाका नाकाय पण कितें जाय सपोर्ट कितें जाय लँग्वेजीक रिस्पेक्ट हां. रिस्पेक्ट क्रिएट करपाचें काम गव्हर्मेंटाचें. कितें तुम्ही तरी बाकीचे रिजनल लँग्वेजीस पळया इवन ओरिसा आसाम दे रिस्पेक्ट देअर लँग्वेज. आमी खंय गेल्यार आमी कोणाय कडेन आतां हिंदी उलयता नाल्यार इंग्लिशीन उलयता. हां. कोंकणी कोण कितले जाण उलयता म्हणजे वॉट इज द लव फॉर युअर लँग्वेज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू झिरो. जो पर्यंत ती लव आमी क्रिएट करना गोंयकारनी कोंकणी बद्दल ती कोंकणी सिनेमा कितें कोंकणी नाटक सुद्दां खंयच पावपाचें ना. लव स्वताच्या मायभाशेचो मोग आसता. आसपाकूच आनी जाय. फिल्म अशें एक माध्यम आहा ती आमी पिक्चराच्या थ्रू आमची लँग्वेज खंयी पावोवंक शकता वर्ल्डान. कान्साक बेस्ट मीडियम टू ऑस्कराक promote your पावय. language लँग्वेज is थंय films. पावता न्ही आमची लोक पळयता न्ही लँग्वेज वीच लँग्वेज थंय येता न्ही आमी इफीक पळयता आतां भायली फिल्मां येता वीच लँग्वेज मागीर थंय सबटायटल आसता पूण नांव येता न्ही कोंकणी म्हणून. तांकां दिसतालें की हां कोंकणी गोवा अशें चलता थंय. यू आर फेसिंग लॉसेस पिक्चरा काडून ऑर इट इज गेटिंग यू प्रॉफिट्स? फायनान्शियली लॉस तें सगळे मुवीज नाचे खूब आसा एक सायडीन दवरले न्हू. फिल्म रिलीज जाले तितली सगळी कोणें प्रोड्युसरान पुश केलें नासतलें. ना Loss, अनलेस अँड अंटील गव्हर्मेंटाची स्कीम जी कोणाक Scheme मेळ्ळ्या मेळ्ळ्या आसत वय. आनी आनी त्यांनी ब्रेक इवन बी करत. केलें. पूण असो फायदो व्हडलो अशें ना, कांय ना, ना. ना. देर इज नेवर प्रॉफिट इन कोंकणी कोंकणी फिल्म. film. नेवर. सो आतां OTT प्लॅटफॉर्म न्हू एक डू ऑर डाय सिट्युएशन फॉर द फिल्म मेकर्स. हें जालें न्हू जाल्यार जायत फिल्म्स करपाक मेळटलीं जायत फिल्म मेकर्स इंट्रोड्यूसूय जातले. हांव एज अ डिरेक्टर हांवें डिरेक्ट करपा जातालें हांवें तेका कित्याक चूज केलो. सो मिनींग तेगे काम चोयलो हांवें नो डावट तेगे काम बरें आहा. सो इन फ्युचराक देखून दुसरी फिल्मां हांव बरयतलो तें मातशें सोडपा न्हू. बट देन डायरेक्टर्स न्यू सो यू लायक रायटींग तुका हय, बरोवपाक चड आवडटा. प्रॉब्लम कितें जालें म्हाका रुपेश ह्या फिल्डान येयलें तेन्ना लोकांनी म्हाका कॅमेरामॅन म्हूण दवरला
सो मुगे रायटिंग मल्टी टॅलेंटेड जाला हय सो रायटर डिरेक्टर प्रोड्युसर बिलीव कोन्नाय लोक हांव रोहीत म्हणून सो हांव जॉय बीन कॅमेरामॅन हांव फिल्माक गेल्या देखून शुटिंगाक गेला म्हणटा म्हणजे हांवें पिक्चर चोवपाकूच जायना अशें आमी लोकांगेर गेला इंटरव्यू इंटरव्यू गेला करपाक म्हणटा सो ती जाता कोणागेर लग्नाक सुद्धा गेल्या हय. कोणा इंटरव्यू इंटरव्यू घेवपाक ते जाता तेच सो पिक्चर देखून गेल्या म्हणजे शुटिंगाक गेला ते भाशेन बरें बरें तुगेले एटलीस्ट ब्रँडिंग जाला कॅमेरामॅन तितलें सो ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आतां न्यू फिल्म डायरेक्टर्स इंट्रोड्यूस जातले आनी जायते एक्टर्स जाय आतां फिल्मां जेन्ना इतले एक्टरांक आयले हांव तांकां पयले फावट चोयलां संवसारांत आहाय म्हण आनी सारके बरे सुपर एक्टर्स ते भाशेन सालिला म्हणटा हांवें चोयलोलो पयलो चोवंक ना अपूर्वा हांवें पयले पूर्वा इज फर्स्ट जायते एक्टर आहाय ते हांवें पूर्वा चोवूं इज फर्स्ट सॉरी Yeah. पूर्वा इज फर्स्ट पूर्वा फर्स्ट टाइम फर्स्ट टायम ना सिमिलरली नाटकांतू ते आर्टिस्ट आयले न्हू पिक्चरांकू ते बरे कॅरेक्टर दिसताय सो अशें करून जायते इंट्रोड्यूस जातले फिल्म मेकर्स आनी जाय जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली माग OTT मातशें सक्सेसफूल जालें पळोवन. OTT आणि 10 पिक्चरां काडटा खंय जॉईन हय आणि आता 10 नेक्स्ट आहा ते आमचे पापा म्हणा तेणेच बरयली Okay. स्टोरी बरी आहा पापा बरें. म्हटल्या पापा 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 म्हळ्यार डॅडी बापूय काय बापूय. पापा म्हटल्यार पापा पापा ना बाप ना, न्हू पापा, डॅडी. डॅडी आ ओके ती ना काय पप्पा ती पाप ना काय पप्पा. कसली पापा ती गळी इंग्लिशीन बाबा इंग्लिश इंग्लिशीन पापा पापा. दादा असना इंग्लिशीतलो ते बापा भाशेन. ओके कोंकणीतल्यान Next न्ही. आहा. ते नेक्स्ट येता हा म्हण तेणें कशें केलां लायन अप केलां जाणा तोखणाय करपाची तेची एक फॅमिली ड्रामा एक म्युजिकल एक थ्रिलर एक हॉरर एक 3D म्हणजे अशे सगळे वेगळे विषय घेतल्या 3D 3D फिल्म म्हणजे चष्मा चष्मा लांब हा त्या म्हणजे theatre सगळ्या ला विशयाची करता ताणें बरी study करून थिएटर केल्या. OTT जापाना जापाना आणि एक गोष्ट फर्स्ट टाइम जाल्या अशी खंयचो तरी प्रोड्युसर डायरेक्टरा कडेन येयला बाबा आमचे पिक्चर कर नाल्यार नशीब डायरेक्टर आमचे अशे गोंयांत Script घेऊन भोंवचें पडटा. खूब कडेन इवन बॉम्बे सुद्दां प्रत्येक ऑफिसांनी भोंवचें पडटा हमारी एक स्टोरी आहे ते म्हणटा कितें तुम्हारे पास कौन से हिरो के डेट्स हा. आहे ते डेट्स पळोवन मागीर तुका दिता शाहरुख खाना तेंचे वाले डेट्स जाल्यार तुका फिल्म करपाक येता स्टोरी मारली जग पूण फर्स्ट टाइम अशें जालें आमकां की आरे फिल्म कर मरे प्रोड्युसर आणि एक्टर्स देखून ताका Which is चूज करपाले हय हय आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तुगेलो लुका प्रमाणे तो रोल तुका वयता म्हणपाक लागलो नेगेटीव तो तूं कर किडनॅपाचो हय ओके एक सांगलें की तुवें आपण एक नेगेटीव रोल केलो हय हळूहळू रिवील करता दिसता तू स्टोरी ना मातशी लोकांक एक्सायट जावपाक मागीर पळोवपाक मेळटलें न्ही सो Okay. आनी अजुनूय डायरेक्टरांक तो इनवायट करता यो करा म्हणून सो ती एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आहा गोंयचे कोण नवे फिल्म मेकर आहा पळय करपाक सो टोटल 10 पिक्चरां एज काडटलो ऑफ नाव बरोवन दवरले 10 फिल्मां स्टोरी 10 मोर हय. आता कितली जाली तुजी आज सद्या OTTचेर एक गायलो आहा आसतला दिसता म्हण हा. हे सेकंड जातलें आनी एक ह्याच म्हयन्याच्या 28 आनी एक रिलीज जातली जर्नी म्हण ह्या म्हयन्याचे 28 28 जर्नी म्हणून सो आमी परत मेळटा आमी परत मेवता हय सो ती जाली म्हणटच मागीर रोखडे आमी 28 ऑफ दीस मंथ मोहरत शॉट ऑफ द नेक्स्ट मूवी पापा बिझी शेड्यूल हा. आता प्रोड्युसराची डेट घेवची पडटली ना तुका कितें हांव सांगता सर तुमकां ही सादी गोश्ट न्ही आमकां दिसता अशें पूण जेन्ना तुमी प्लॅटफॉर्म करता OTT थंय कितें तरी मटेरियल जाय न्ही तुवें करून दवरला आनी थंय कांयच ना कितें तरी मटेरियल नाका फाल्यां जर कोणी येयले पळोवपाक बी जाल्यार भितर कांयच ना फिल्माच ना लोक ते पयलीं स्क्रोल करून पळयता सो की कितें तेणें आसा ती एक तो. आयडिया बरी केली की पयलीं भितर मटेरियल बरोवया 10 फिल्माचो एक बंच केलो आनी घातलो भितर मागीर जायते पिक्चर पळया तुमी अवेलेबिलिटी आसा आनी OTT प्लॅटफॉर्म दवरला आनी कांय ना सगळे विचार चॅनल करून सुरू केला केला अशें. आनी एकूच बुलेटीन परत परत चलता तशें ना, ना, जातलें ना, त्यापेक्षा 10 फिल्मां कर न्ही? घाल तुमकां खंयची जाय ती 100 रुपया दिवन पळया ते 100 रुपया सो दिवन सुपर 8 हो तुजो ओन OTT होय 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 सुपर हिट आतां म्हाका दिसता एका कॅमेरामॅन कोणी म्हणटा जाल्यार आमी ताजे कडेन झगडचें पडटलें इतलो मोठो मनीस जाला तो सद्या मोठो म्हणलो सर म्हणल्यार तें उलयत म्हाका म्हणजे वयर म्हाका सुद्दां कशें movie आसा चोवपाक सर, येयल्लो तो फिल्माचो किडो म्हणटा पळय आमी हय तो कसोय करून भायर काडचो पडटा न्ही बट ताका मागीर वेगळी वेगळी माध्यमां कॅमेरामॅन जाय रायटर जाय कित्याक ते मिडियन रावप इम्पॉर्टंट मागीर तूं फिल्म डायरेक्टर जा एक्टर जा पूण कॅमेरामॅन प्रोड्युसराक म्हाका एक सांगायचं हें लास्ट हें विचारता प्रोड्युसराक हें सगळें कळप हें फायद्याचें काय नुकसानाचें ऑफकोर्स फायद्याचें न्ही काय फाय- ताका कित्याक सगळें हांवें तुमकां कळटा, स्टार्टींग काय सांगलां करपाक? एकदां क्लिक जायत न्ही इज लायक अ लॉटरी हय हे न्ही, न्ही, मातशें पूण एज अ डिरेक्टर तुका मातशें अशें एका सगळें कळटा मरे म्हण एका कॅमेराय कळटा हो स्वता डिरेक्टूय केल्ले आसा रायटरूय प्रोड्युसरूय एक्टरूय तुका मातशें डिरेक्टराक चड परफेक्ट जावचो पडलो ना ऑफकोर्स डायरेक्टरान परफेक्ट आसपाकूच जाय न्ही पूण बारीक बारीक मिस्टेक जातात पूण प्रोड्युसर मॅनेज करता त्यो की बाबा कितें चुकल्या तो सांगता अशे तरेन करा म्हणून तूं एक्टिंग करता तेन्ना तूं कोण डिरेक्ट करतालो पयलीं आमी ते स्क्रिप्टीचेर खूब डिस्कशन केल्लें न्ही त्या रोलाचेर
सो तो व्हडलो प्रॉब्लम जायना प्रॉब्लेम ना, जावना ना, ना. डिरेक्शनाचो. आणि आमच्या समोर जो कॅमेरामॅन आशिल्लो ब्रिजेश काकुरकर, ही ऑल्सो गुड एक्टर, डायरेक्टर. ब्रिजेश तोय लास्ट आमकां guide पिक्चरान Hero तोय बरो आशिल्लो. गायड करतालो. ताका आमी प्रॉब्लम इंटरव्यू जावना. केला हाजे पयलीं. हय. सो तोय फिल्म इंडियान भरपूर एक्टिव्ह आसा ब्रिजेश. हां. सो तोय खूब फिल्मां करता, शॉर्ट फिल्म. तोय तेजे भितरूय डायरेक्टर बरो आहा, एक्टर आहा. सो सगळे आमकां सलील बाबा म्हणल्या ते प्रमाणे सगळी सपोर्टिव्ह टीम अशी फ्रेंडली. सो ऑल एक्सपर्ट्स. म्हणजे अशें कोणाक भिवून काम करचें पडलें ना. ताणें पुर्वान सांगलां तशें. पुर्वा आनी येयले आनी पुर्वानूय help बिंदास केलें. फाडा करून म्हणजे पडो आपूण फर्स्ट टायम केलो कशें दिसत नाशिल्लें ताका. पुर्वांनी इम्प्रोवायज करून बेस्ट इम्प्रोवायज करताले. म्हणजे म्हाका दिसता ताका बरो स्कोप आहा. ताका सांगलां आमी की तूं शिकता तें बरें आसात, करियर कितें जाल्यार तुका बरो स्कोप आहा. आमची actor टिचर म्हणून. पिक्चरांनी दिसता म्हणटले मागीर ते बीएड जाले की न्ही. सांगपा येना फाल्यां कोण आपूण गेलो आनी ते तितून अशे खूब आहा न्ही एक्टर्स, एडवोकेट आहा, डॉक्टर्स आसा एक्टर्स. तशें ते प्रोफेशन सोडून एक्टर जाल्या. हय. चड नाव ऑप्शन दवरता तितले बरे एक तर हय. टिचर नाल्यार एक्टर. टिचर नाल्यार एक्टर नाल्यार बोथ टुगेदर. हय. सुटी पडटा आनी तेन्ना कशें आमची आहा टिचर तेंका बिजी आसता. शिकता हेंवूय करपा मेळटा न्ही. आतां दोनूय खुबशे अशे करता. गव्हर्मेंट आर्टिस्ट आहा. हय. आर्ट एंड कल्चरान आहा खूब कडेन. बरे एक्टर्स आहा. ते कशे आपलो थंय टायम दिता आनी शूट आसता तेन्ना शुटाकूय टायम दिता. थोडे तियात्रानूय बरे रोल करतात. देव बरें करूं. इनफॅक्ट पूण लास्ट हें घेता तुजो एक्सपिरियन्स जाल्लो आसा. वॉट नेक्स्ट फॉर यू नाव? नेक्स्ट सध्या तरी आतां बॅक टू कॉलेज. मागीर कितें ऑपॉर्च्युनिटी येयल्या हांव शुअर घेतलें कित्याक आतां एक उमेदची निर्माण जाल्या म्हाका ह्या फिल्डान. ह्या फिल्डान. हय म्हणजे कळ्ळें न्ही आतां कशी शूट म्हणजे फिल्म कशें जाता कितें जाता तें आमकां स्क्रिनीर कशें दिसता एक सिंपल पूण ताच्या फाटल्यान कितली मेहनत लागता एक्टर्सांक मागीर एक्टर्सा बरोबर नॉन एक्टर्स अदर मेंबर्स प्रोड्युसर डायरेक्टर मल्टिपल रिटेक्स असो कॅमेरा धर तशें धर. बट इट वॉज अ व्हेरी जॉयफूल जर्नी फॉर मी. म्हाका खूब आवडलें. सो नेक्स्ट टायम जर ऑपॉर्च्युनिटी येयल्यार हांव शुअर वतलें. शुअर घेतलें. शुअर वतलें. ओके. सलील वॉट नेक्स्ट? नेक्स्ट सध्या पळोवया काय तशें कांय चिंतूना. सेम पुर्वान सांगलो तशें कोणी अप्रोच जाल्यार बरी स्टोरी आसा जाल्यार हांव शुअर करता. ओके. आनी आय नो वॉट नेक्स्ट फॉर यू. 10 more films. 10 more films. ओके. देव बरें करूं आनी तुमी वेळ दिलो म्हणून सगळ्यांक. बिफोर वी वायंड अप सुपर 8 SUPER 8. आटको आटको. याद उरना जाल्यार लायसन्साक काडलेलो तो. सुपर 8 हो OTT तुमी डावनलोड करचो. आतां सुद्दां जाय जाल्यार मेळटलो दिसता फोनाचेर. आनी 2 जूनाक 2 जून जून परत कन्फर्म करूया. 2 जूनाक किडनॅप हे पिक्चर ताजेर आसतलें ते तुमी पळोवचेच. देव बरें करूं परत एकदा तुमी पळयतात this special program on your favorite website www.goanewshub.com. RDX Goa is our channel partner and goabyland.com is our production partner. आणि वचच्या पयलीं तुमी खंयच्या प्लॅटफॉर्मार हे पळयता तेन्ना आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाका. युट्यूबाचेर सबस्क्रायब करपाक पळय.